दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्सचे रिन्यूअल सुरू झाला। रिन्यूअल सुरू जावन 2 महिने झाले तरी 40% फॅमिलींनी अजून रिन्यूअल करूंक ना। आता सरकारान रिन्यूअलाक 3 महिने वाडयल्यात। डिसेंबरात नव्या अर्जांचे अर्ज घेवंक सुरू करतले। पोरो 2.25 लाख DDSSY कार्डांचेर सुमार 65 कोटी प्रीमियम भरलो। क्लेम 47 कोटींचेच। 27% क्लेम काळजाच्या दुयेसाच्यो। दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम पयल्या वर्सा इन्शुरन्स कंपनीक बऱ्याक पडली। 65 कोटींचे प्रीमियम भरला। क्लेम फकत 47 कोटींच्योच। हे स्कीमीत सरकार आणि इन्शुरन्स कंपनीचे प्रॉफिट लॉस बॅलन्स करपाचो फॉर्म्युला MOUत घाला। ते म्हणजे 1,46,000 रिन्यूअल जाले 2,21,000 पैकी उरलेल्यांक करूंक जाय ती रिन्यूअल। देयर इज नो एनरोलमेंट एट दिस मोमेंट वी आर रिन्यूइंग इन 3 months। द स्कीम हॅज बीन एक्सटेंडेड बाय 3 months for purpose of continuity. December onwards, the scheme will be open for new enrollments. In the scheme, there is a provision that if premium paid is giving more than 20% profit to the insurance company, the excess money will be refunded. 90% of the excess money will be refunded. Same way, if they have to spend more than 20% extra over the premium amount, then next year we will increase the premium fee accordingly. 270 claims only have been rejected. So the rejection percentage is extremely low. DDSSY योजनेचो पयल्या वर्साचो स्टेटस पळयात। सप्टेंबर 2016 DDSY हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम सुरू जाल्ली। पयल्या वर्सात 2,21,633 फॅमिलींनी स्कीमीची कार्डा केली। तातूंत 7,79,826 लोकांक कवर मेळ्ळे। पयल्या वर्सा 65 कोटींचो प्रीमियम, 47 कोटींच्यो क्लेम आयल्यो। 32 गोंयची आणि 6 गोंया भायल्या हॉस्पिटलां स्कीमीचेर रजिस्टर्ड आसात। 2017-18 वर्सा खातीर कार्डाचे रिन्यूअलाक सुरवात जाल्या। आता मेरेन 1,32,843 फॅमिलींनीच कार्डा रिन्यू केल्यात। इन्शुरन्साची 27% क्लेम म्हळ्यार 13 कोटी रुपया काळजाच्या दुयेसांच्यो। 44% क्लेम 41 ते 60 वयोगटातल्या दुयेंतींच्यो। 35% क्लेम 61 ते 80 वयोगटातल्या दुयेंतींच्यो। स्कीम डिसेंबर सावन नव्या फॅमिलीं खातीर अर्ज करपाक उक्ती आसतली। तेन्ना सरकारी कर्मचारी जाय जाल्यार ह्या स्कीमी सकयल येवंक शकतात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। सुकूर कारेवाड्यार वेदाळच्या देवळांत राती चोरी जाली। चोरांनी देवाचो चांदीचो मुकुट चोरलो आणि फंडपेटयेंतले 5,000 रुपयांचेर हात मारलो। फंडपेटी देवळा लागसार आशिल्ल्या शेतान ओडून उडयली। देवूळ गांवाकडच्यान पयस शेतान आसा। थंयसर आता CCTV बसयतले म्हूण पर्वरेचो आमदार सांगता। पर्वरे सुकूर वाठारांत अशे प्रकार ह्या यादी घडल्यात। हे देवूळ शेतांत आशिल्ल्यान थंयसर कोणाचेच लक्ष वचना म्हूण चोरांचे फावले। चोरी जाल्या ती पळयल्यार चोरांक हो वाठार सारकोच खबर आशिल्लो। पुलिसांक बारीकसाणीन तपास करूंक लायला। फाटीं 5 वर्सां पयलीं अशेंच दुर्घटना जाल्ली। लास्ट टायम चोरी जाली तशीच ह्याच प्रकरणान ह्याय फाटीं चोरी जाल्या। चोरयो जाता आसतना म्हाका दिसता आय एटलिस्ट फील दॅट समबडी नोज दीस एरिया। कोण जो हेवटेन येवन गेला, कित्याक ज्या तरेन थंय फंडपेटी पडल्या, इल्ले पयशे काडून तेवटेन दवरल्या, थंय इल्ले कॉयन्स पडल्या। पुलीस ऑलरेडी PI थंय वचून रावंड मारून आयला। डॉग स्क्वॉड घाल्लो आसा। बट दीस इज क्वायट सिरियस, कित्याक गांवाचें मेन देवूळ हें आनी थंय परत परत असली दुर्घटना जावप। सो फर्स्ट थिंग इज आय थिंक वी नीड टू मूव प्रोएक्टिवली। चोरयो जाता त्यो पुलिसे कडल्यान कॉपरेशन घेवन वी ट्राय टू फायंड आउट हू इट इज। आय थिंक वी ऑल्सो नीड टू डू द प्रोसेस ऑफ सर्वेलन्स। लास्ट फ्यू इयर्स समज पळयलें डेसिक्रेशन जावं बाकीचे जावं हे सगळ्यो गजाली वेगळ्यो वेगळ्यो जाता। आर इन्सिडन्सीस वीच आर अफेक्टिंग सर्टन सेक्शन्स। सिमिलरली काल जी रातची घटना जाल्या तातूंत म्हाका दिसता CCTV इमिजिएटली सर्वेलन्स सिस्टम घालून एन्श्युअरिंग दॅट दीस एरिया इज सर्वेल, कित्याक हेवटेन रावपी कोण ना। सो हांगाच्यान कितेंय करून वचप, बाकी देवळां गांवांत भितर घरा मदीं आसा जाल्यार तितले त्रास जायना जशें हांगा जाता। सो कमिटी कडेन आतां उलोवन वी हॅव टू आस्क देम टू propose for a CCTV. We'll put the CCTV in place so that at least फुडें असले to avoid this type of issues. प्रुडंटा खातीर ओमकार फरारी। गिव एक ब्रेक।